भितर आमकां मातशें सुशेग दियात तुम्ही हांगाच या, आम्ही वयता सर. कंप्लीट करा. बायट घेता वयता न्हू. आम्ही बायट घेताना वयता आम्ही एक काम करता सर. दाजी बाबा आयज हांगा एक जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा. CM आयला कितें सांगूंक सोदता? हांगा तो पोर्ट कनेक्टिविटी खातीर जो रॅम्प आसा म्हणजे अप रॅम्प हांगा आसा ताज्या खातीर आमी आज हांगा इन्स्पेक्शन करपाक आयिल्ले की अप रॅम्प जाता आसतना दोनूय सायड हे आमचे मेन रोड सिटींतले सो खंय फुडें डिकंजेशन जावचें न्ही म्हणजे कंजेशन जावचें न्ही म्हणून ताजे खातीर वाट कितें काडपाक शकता अप रॅम्प जालो जाल्यार फुडें आमकां कितें त्रास जावंक शकता हाजो सगळो विचार करून हाजी ऑल्टरनेटिव्ज आनी खंयची सायट्स आसा नाल्यार हांगच्यानूच तो कसो म्हणजे बरो करपाक जाता जाणे करून फुडें डिकंजेस्ट जावपा ना त्या खातीर आमी पयलीं इन्स्पेक्शन केल्लें पूण खंय तरी आज आमी CMाक आपोवन मुद्दम म्हणजे तांचे नजरेक हाडून दिवपाक शकता की हाजे फुडें आमकां कितें प्रॉब्लेम जावंक शकता आनी हाजें सोल्युशन आमकां तांणी दिवचें म्हणून आज सगळी टेक्निकल टीम आसा सगळे NHAIचे सगळे ऑफिशियल्स आसा गेमन आसा सो आज बसून एक डिसायड करतले आनी ऑल्टरनेटीव सायट आसा ते ऑल्टरनेटीव सायटार शिफ्ट करतले. तुम्ही वेगळे वेगळे ऑल्टरनेटिव्स घेतिल्ले लास्ट टायम ताजेर बी कितें विचार केल्लो आसा? विचार करपाकूच CMाक आज आपयला सो ताजेर एक विचार CM सर हो सिटीचो सोडून आनी 1-2-3 पर्याय आसा म्हणटा ते म्हणजे सगळे पर्याय तरी सांगला तितके पळयता आनी बरो कितें वाचून जाय पयलीं तें करुया. ओके सर चालेल नो प्रॉब्लेम थँक्यू. किंवा